नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बेकायदेशीर रितीन रावपी विदेशींक डिपोर्ट करपाक गरजेचे डिटेन्शन केंद्रच गोंयांत ना। वळखपत्र नाशिल्ल्यान धरिल्ल्यांक परत धाडपूय कुस्तार, हजार आडमेळी। गोंयांतल्या घडणुके उपरांत नायजेरियांत रावपी 35,000 भारतीय काचाबूल। शिटकावणी दिवपी मेसेज, वावड्यांक लागून टेन्शन। हॉलिवूडांतल्या दोन फाकीवंत ग्लॅम गर्ल्साक घेवन इफ्फीचे उक्तावण आनी समारोप। उक्तावणाक सुझान सॅरांडॉन, समारोप सुवाळ्याक मिशेल यो। नायजेरियनांनी पर्वरे हायवे आडायल्ल्या प्रकरणाक पर्वरेचो पुलीस निरीक्षक, पुलीस अधीक्षक जबाबदार। काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप ताम्हणकाराचो पर्वरे पुलीस स्टेशना लागसार उपास। आणि साळगावात तिळारी पुनर्वसणूक वाठारांतल्या रस्त्यांचे काम सुरू। 3.5 किलोमीटर रस्तो करूंक सुमार 1 कोटी वयर खर्च। खबरो विस्तारान। बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावपी विदेशींक डिपोर्ट करपाक कितल्योशोच आडमेळी आसात। ताका लागून पर्वरेच्या प्रकरणा उपरांत अटक केल्या नायजेरियनाक डिपोर्ट करता म्हणसर सरकाराक नाका शेवट जातलें। डिपोर्ट करपा खातीर म्हत्वाचें अशें डिटेन्शन केंद्रूय गोंयांत ना। ते भायर डॉक्युमेंट नाशिल्ल्या नायजेरियनांची वळख सिद्ध कशी करप हाचेर सध्या पुलीस तकली फोडटात। पर्रा एका नायजेरियनाचो खून जालो आनी उपरांत कांय नायजेरियनांनी धुमाकूळ घालून पुलीस आनी सरकारी यंत्रणांक नाकाशेवट केलो। हे घडणुके उपरांत गोंयांत बेकायदेशीरपणान रावपी तशेंच गुन्यांवांनी घुस्पल्ल्या नायजेरियनांक डिपोर्ट करपाचें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलें। बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावपी नायजेरियनांचो आंकडो शेकड्यार पावयता। पूण डॉक्युमेंट नाशिल्ल्यान नायजेरियनाक उखलून डिपोर्ट करप दिसता तितलें सोंपें ना। भारतांतल्या कायद्यांनी कितल्योशोच उणीव आसात आनी तांचो जाय तसो फायदो विदेशी नागरीक घेतात। तातूंत म्हत्वाची उणीव म्हणल्यार डिटेन्शन सेंटर नासप। गोंया कडेन डिटेन्शन सेंटर ना। डिटेन्शन सेंटर नाशिल्ल्यान नायजेरियनाक डिपोर्ट करप कठीण। जे विदेशींक डिपोर्ट करपाक जाय ताचो देश आनी म्हायती सोदून काडा मेरेन तांकां डिटेन्शन सेंटरांत दवरतात। गुन्यांवांनी घुस्पल्ल्या विदेशींक पुलीस वा न्यायालयीन कस्टडी सोंपच्या पयलीं तांची म्हायती वा देश कळना जाल्यार तांकां डिटेन्शन सेंटर नाशिल्ल्यान सोडचें पडटा। पर्वरे धुमाकुळा उपरांत अटक केल्ल्या 52 नायजेरियनांतल्या वट्ट 34 जाणां कडेन डॉक्युमेंट ना। ताका लागून तांचे आड आशिल्ले गुन्यांवकारी केसी कळप कठीण। हेर 18 जाणां कडेन कांय डॉक्युमेंट आसात आनी 18 जाण गुन्यांवकारी केसींनी आसात। पूण डिटेन्शन सेंटर नाशिल्ल्यान हेर 34 जाणांक कस्टडी सोंपले उपरांत दवरप शक्य ना। ताका लागून डिपोर्टेशन दिसता तितलें सोंपें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। नायजेरियांत सुमार 35,000 भारतीय रावतात। गोंयांत नायजेरियना आड जें जालें ताच्या उपरांत नायजेरियांत रावपी भारतीय सादूर जाल्यात। भारतीयांचेर हल्लो जावंक शकता वा नायजेरियाचे सरकार भारतीय आड मोहीम उगडूंक शकता असो बोवाळ जाल्ल्यान ते काचाबूल जाल्यात। नायजेरियांतल्या भारतीयांची परिस्थिती मेल टुडेच्या रिपोर्टांत स्पश्ट जाल्या। आफ्रिकेन दाखयल्ल्या भारतीय चॅनलांच्या खबरावेल्यान नायजेरियान रावपी चडशा भारतीय फामिलींक परिस्थिती लक्षांत आयल्या। भारतांत रावपी इश्टांनी आनी सोयऱ्या दायऱ्यांनी फोन करून तांची खबर घेतली। नायजेरियांतल्या भारतीयांची काणी। भारतीय हाय कमिशनान अधिकृतपणान कसलीच घोशणा करूंक ना, पूण कसली सतावणूक जाली जाल्यार कागाळ करपा खातीर ईमेल आयडी दिवपी मोबायलावेल्यान SMS धाडपाक नायजेरियांतल्या भारतीयांनी सुरवात केल्या। तशेंच इमिग्रंट अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारात 2 भारतीयांची चवकशी केली आनी सगळ्यांक दिसले ते गोंयांत घडिल्ले प्रकरणाचे फाटभुंयेर। अशें फाटल्या 5 वर्सां सावन लागोसांत रावपी रचना मेहता म्हणटा। गोंय नायजेरियन आनी गोंयकारां मदीं जाल्ले तणावा उपरांत नायजेरियांतल्या भारतीयांची कितें मनस्थिती जाल्या ते आनीक एका भारतीयान सांगलें। भारतीयां मदीं भिरांत। भुरग्यांक शाळेंत धाडप सुरक्षीत थारतलें काय ना हें हांवें म्हज्या शेजाऱ्यांक विचारलें। आमी बेठेच आकांत करचो न्ही। म्हज्या पुतान उपरांत सांगलें की शाळेंत कांयच बोवाळ जावंक ना। नायजेरियान रावपी गिरिराज धर म्हणटा। नायजेरियांतल्या इंडियन लँग्वेज स्कुलांत सुमार 2000 भारतीय नोंद आसात। भारतीयांक शिटकावणी दिवपी एक मेसेज सध्या पसरूंक लागला। ही शिटकावणी एक वावडी आसची अशें नायजेरियांतले भारतीय मागतात। शिटकावणी दिवपी मेसेज असो: मोगाळ इश्टानो, नायजेरियांतले पुलीस अधिकारी आनी इमिग्रेशनचे पंगड आज वेगवेगळ्या भारतीयांच्या वेवसाय आस्थापनांनी गेले आनी गोंयांत नायजेरियनाचो खून जाल्ले फाटभुंयेर ही चवकशी चालू आसा अशें सांगतात।
फाटल्या सप्तकान पर्रा नायजेरियनाचो खून जाले उपरांत गोंयान नायजेरियनांक भारतांतल्यान परत धाडप बंद केलें ना जाल्यार नायजेरियांतल्या भारतीयांचेर परिणाम जातलो अशें नायजेरियाच्या दुतावास अधिकाऱ्यान म्हणिल्लें. मात नायजेरियान रावपी भारतीयांक कसलीय भिरांत आसा हें भारत सरकारान अजून तरी म्हणूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हॉलिवूडांतल्यो 2 नामनेच्यो ग्लॅम गर्ल्स अंदू वर्सा इफ्फीचो उक्तावण आनी समारोप सुवाळो गाजयतल्यो. उक्तावण सुवाळ्याक सुझान सॅरांडॉन जाल्यार समारोप सुवाळ्याक मिशेल येव मुखेल सोयऱ्यो आसतल्यो. अंदू इफ्फीक सबंद पणजे उत्तर पूर्व राज्याचो माहोल आसतलो. थंयचे सिनेमा, संस्कृती, नृत्य, जेवण आनी कलाकृतींचे पणजे आनी इफ्फी वाठारांत प्रदर्शन भरतलें. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत हेरां बरोबर अनिल कपूर आनी काजोल हजर आसतली. दर वर्सा इफ्फीचें उक्तावण बॉलिवूड स्टारांच्या हातांत जातालें. अंदू ताका हॉलिवूड रंग दिला. दोनूय उक्तावण आनी समारोप सुवाळ्याक हॉलिवूडांतल्यो 2 नामनेच्यो हिरोईनी मुखेल सोयऱ्यो म्हूण आसतल्यो. उक्तावण सुवाळ्याक सुझान सॅरांडॉन जाल्यार समारोप सुवाळ्याक मिशेल यो. इफ्फीन उत्तर पूर्व राज्यांचेर खासा विभाग केला. तातूंत पणजे उत्तर पूर्व भारतांतले 8 राज्यांची झलक पळोवपाक मेळटली. थंयच्या खाणांचे खासा स्टॉल्स इफ्फी वाठारांत लायतले. We would be having eminent filmmakers from that sector coming. There would be a formal opening on 22nd of the section. We would also have the Thangta dance. So that's a group that is coming. Besides this, we have about 8 separate groups coming. About 100 plus folk dancers coming to Goa. On Mandavi River, we will have 8 separate stalls, which will the handicrafts of these 8 states. आतां मेरेन इफ्फीन येवपाक निश्चित जाल्ली सेलिब्रिटींची नांवां अशीं: आशा भोसले, रेखा, काजोल, अनिल कपूर, कमल हसन, इंद्रजीत, पृथ्वीराज, पावली डॅम, किशोर कदम, फारूक शेख, दीप्ती नवल, अनन्या चॅटर्जी, पुरब आनी कीर्ती कुलकर्णी. अंदू थाली गर्ल हो प्रकार इफ्फीन पळोवपाक मेळचो ना. ती संकल्पनाच काडून उडयल्या. खासा निमंत्रितांतली एक अभिनेत्री थाली घेतली. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.